आतां आमी बेटोंगवेच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवां आतां हांव वाचून सांगतां. जल्म दिवस आचरशिता एलरॉय क्वाड्रस मुक्का, शर्ली सॅम कलिना, लीना नोरोन्ना वासई मुंबई, क्रिस्तीन तावरो कालवा, पर्सी ताने हांकां जल्म दिवसाचे अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, प्रायुष डी अल्मेडा ब्रह्मावर, आल्बर्ट पिंटो आनी कुटुंब बेंगलोर, रोशन अल्मेडा पडुकोणे, जसिंता मिनेजेस कुवेट, रेश्मा सिक्वेरा मुदरंगडी, वलेरियन डिसोजा नेरुलू, नेल्सन आयडा मचादो मियार, फिलोमिना डेसा ब्रह्मावार हांच्या सांगाता देवान केल्ल्या सर आशिर्वादां विजमितां आनी अद्भुतां खातीर देवाक अर्घ आनी होकलाप आमी दिता. आपल्या तेसां पासत मिसां दितात. बऱ्या भलायके पासत फ्लोरीन लोबोच्या सेवरीन मचादो, आपल्या तेसां खातीर मीस दिता. मेरी डिसोजा बंटवळ, दोळ्यांची दिश्ट बरी जावच्या खातीर दिया लंडन, आपल्या वैयक्तीक तेसां पासत मेजर फेलिक्स मोरास बेंगळूरू, ॲरन रोच ब्रह्मावर, स्टेफन डिसोजा उडपी, बऱ्या भलायके पासत मिल्ली आनी सोफिया फॉबलर मुंबय, जोविटा फेर्नांडीस मुंबय, जेनिफर डिसोजा आपलें घराचें काम वेळार पंता पावच्या खातीर, अनिल आनी सुनीता डिसिल्वा पेरार कसलीच अडखळ जायना जावच्याक. आनी आतां सरलेल्यांक पासत मिसां पुलगतले त्यात्मे पासत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन रिटा डिसोजा मुंबय, देवादीन एलिझा पिंटो निर्मार्गा, देवादीन पॉल पिंटो निर्मार्गा, देवादीन ह्युबर्ट डिसोजा बोरिविली, देवादीन रिचर्ड सिक्वेरा कंकनाडी, देवादीन क्लारा आनी अँटनी लोबो, देवादीन एलिझा आनी जॉन लोबो, देवादीन लिली आनी जॉर्ज लोबो, देवादीन रिचर्ड सिक्वेरा गोरेगांव, देवादीन डॉक्टर अँटनी गोम्स होन्नावर, देवादीन कॅथरीन विन्सेंट फेलिक्स लोबो चिकमँगलोर, देवादीन सेबास्टियन पॉल अल्फोन्सो गोवा, देवादीन रेमिदियोस मातायास मालाड, देवादीन चार्ल्स रेगो, देवादीन रेमिडियस मातायास मालाड, देवादीन आफी अँटनी फेर्नांडीस गोरेगांव, देवादीन जेसी मेनेजस सांताक्रूज, देवादीन रोनाल्ड डिसोजा अँड कुटुंब मीरट, देवादीन फेलिक्स जोसेफ फेर्नांडीस बेंगलोर, देवादीन रोसी अँड जोसेफ बार्नेस, देवादीन साशा अँड शारन फेर्नांडीस पडबिद्री, देवादीन क्रिस्टोफर पडबिद्री, देवादीन प्रेमानंद पडबिद्री, देवादीन जेसू दासी पडबिद्री, देवादीन मार्सलिन प्रिया डिसोजा वामंजुरू, देवादीन जोशुआ रोनाल्ड डिसोजा वामंजुरू, देवादीन मोनिका रूथ डिसोजा वामंजूर. ह्या तेसां सांगता. आमची सर्वांची तेसां आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या बोपयत वेदीचेर दवरया. आनी की थोडी मिसां आसात. कुटुंबांत सरलेल्या डेसा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यां पासत मिसिता फिलोमिना डेस ब्रह्मावर, मारियो फ्रांसिस्को रोड्रिगस आनी मार्सेलिना फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यां पासत मीस दिता. मारियो रोड्रिगस अर्गां होकळपाचें मीस दिता. आयडल जेनिफर मिनेजस आनी कुटुंब ब्रह्मावर, देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सर संद्या पासत मीस दिता. आयडल जेनिफर मिनेजस आनी कुटुंब ब्रह्मावर अर्गां होकळपाचें मीस दिता. रजनी फुर्टाडो मुल्की अर्गां होकळपाचें मीस दिता. प्रेसिला डिसोजा वाजपेयी अर्गां होकळपाचें मीस दिता. अनिता कोरिया अर्गां होकळपाचें मीस दिता. पवित्रा मेरी मुक्का अर्गां होकळपाचें मीस दिता. पौस्तीन कार्डोजा आनी कुटुंब धारवाड, देवादीन मनोज डिसोजाच्या आत्म्या पासत मीस. देवादीन आयरीन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मीस. देवादीन लिली डिसोजा पडबिद्रीच्या आत्म्या पासत मीस. देवादीन ॲग्नेस डिसोजा पडबिद्रीच्या आत्म्या पासत मीस. देवादीन ऑलिव्हर क्रिस्टोफर डिसोजा पडबिद्रीच्या आत्म्या पासत मीस. देवादीन लॉरेन्स मर्सिन क्रास्टा पुत्तूर हाच्या आत्म्या पासत मीस. देवादीन पीटर आनी सिसिलिया डिसोजा आनी मेरी फरियास हाच्या आत्म्या पासत मीस. देवादीन जाल्ल्या पुलगतल्या सर आत्म्या पासत मीस दिता. क्लॅरन्स क्रास्टा पुत्तूर, देवाक अर्गां होकळपाचें मीस दिता. जॅनेट बार्बोसा पुनारूर, देवादीन रिना बार्बोसा पुनारूर, देवादीन फेफ्री सिक्वेरा पुनारूर, देवादीन जॉसी सिक्वेरा पुनारूर, देवादीन जत्रू आनी अँड्रू सिक्वेरा पुनारूर. आपल्या त्या सांगा पासत बऱ्या काम मेळच्या खातीर मीस दिता. रिला डिसोजा पुनारूर, पुलगतलीन आत्म्या पासत मीस दिता. जॅनेट बार्बोसा, देवाक अर्गां आनी होकलाप दिता. आतवाड पेरेरा कटपाडी, देवादीन थॉमस डिसोजा च्या आत्म्या पासत मीस.
बऱ्या भलायकी बसत मिस्तिता हिल्डा डिसोजा मुंबई. कोटमा चललेल्या सर मलगड्या बसत मिस्तिता हिल्डा डी सिल्वा मुंबई. आपल्या त्यासा वसत मिस्तिता रॉल्विन पिंटो सिर्वा. देवादीन कार्मिन पत्रावो आणि सिरिल पत्रावो पेरमोदे हांच्या सलवासां बसत मीस सांगात आसा आमची सर त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर दोन व्हडा भक्तीपणान हे मिसाचें बलिदानांत आमी वांटो घेवया. प्रवेश गीताक आमी उबी रावया. देवी गायना बुकांत A2 पेज 19. A2 पेज 19. आयल्या तुझे संकार आमच्या काळजानी भरपूर प्राण धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत देऊरबा. धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरांत देऊरबा. संसार हो जागो जाऊंच्या क्रिस्ता सेवेन वाटो घेऊंच्या. संसार हो जागो जाऊंच्या क्रिस्ता सेवेन वाटो घेऊंच्या. कृपेचो पावस आमचेर शिंपडाय या शिसांतय तुझ्या सागरांतय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या दिसांनी कोविड-19 विरोध वॅक्सीन घेवंक अवकाश मेळून आसा. काल म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो पयलो डोस घेवंक. आनी वॅक्सीन आमी घेता पिडयता न्हू आमी सुटका जोडचे खातीर पिडा आमकां येनातल्या बरी आडोवचे खातीर आज आमकां देवाचें उतर एक बरें वॅक्सीन दिता. आमी कोणीच नाश जायना हे बगार सासणीक जिवीत जोडी जाय आनी ह्या खातीर कितें गरजेचें हें आमकां सांगता. संवसाराचो देवान असोय मोग केलो की आपल्या क्लास पुताक दिलो ताका सतमान तेल्या कोणीय नाश जावन नजो सासणा जिवीत ताणें जोडी जाय. सोम्या जेजूक सडवंदार म्हूण आमच्या जिवितांत वळखून घेवन ताचेर आमचो भावार्थ भरवोसो थीर करून केदार आमी जियेत आमी सासणाच्या जिविताक फुडें सरता म्हणलें सत आज देवसुती परगडता. प्राजताच्या काळार आमी चवथ्या आयताराक भितर सरता आसतना आमकां समी परस सोम्या मुखार दवरया. सोम्या जेजू तें संपूर्ण जिवीत सासणीक जिवीत आमकां आसा म्हणलें सत वळखून ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्या सोबें आमी सदांच रावच्याक कृपा आमी जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवोच्या रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच हांव पार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराधा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर.
आमची सर तेसावा आनी ह्या पिसाच्या बलिदाना प्रत्येक तरान कोणा खातीर आमी मागूंक अशें तावदांचेर एकल्याची तेसावा ह्या पवित्र अल्तारी समोर आमी दवरया. देवा आमच्या कनवळा बापा, आम्हा पातक्यांक बक्षणे दिवन परतून तुज्या वेंगेन घेवच्याक अपरिमीत मोगान तुवें एक अजापाचो उपाय येवजिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण असो प्रथम मोगाचो घुटू येवचे आसा त्या देवाचेक पास परबेंत आमी संभ्रमताव. तर ही परब भावार्थान आनी भक्तीन पाळूंक उर्बेवून काळजाच्या तुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचाशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वसाप. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी याजाक आनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्रांच्या कांटाळ्यांच्या करण्यांची देख घेतली आनी सर्वेस्परान जेरुजलेमान पवित्र केल्लें ताचें मंदीर बस्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुतां उदेशीं तांकां परत परत सत्राय दिली, कित्याक ताका आपल्या लोकाचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो खेबडायो केल्यो, ताचे सत्रायेचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रावाद्यांची निंदा केली. अशें सर्वेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचावेची वाट कसलीच नातली. ताणें देवाच्या मंदिराचें भस्म केलें, जेरुजलेमाचे पागोर कोसलावन घाले, ताच्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो. तालवारीक संपडोवन मोरानातलेल्यांक ताणें बाबिलोनाक व्हेलीं आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवडकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची आनी ताच्या पुतांची गुलामां जालीं. सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशीं सांगिल्लीं उतरां खरीं जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हणलें, पाळोवंक नातलेल्या साबातांचो विशय बुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटलीं. पर्सियाच्या राया सिरूसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशीं उलयिल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची 6 राज्यां म्हजे अधीन दिल्यांत आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुजलेमांत ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हणून ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणीय आसा जाल्यार तो जेरुजलेमाक फाटीं वचूं आनी ताचो देव ताचे सवें आसूं. देवाचे उतर हे देवाचे वड तुका जर हांव विसर तर म्हजी जीब घट जा. तुका जर हांव विसर जर म्हजी जीब घट जा. बाबिलोनाचे नैतडेर बसो सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्या. तडीच्या लांब दिगरुखांचेर आमची विणी हुमकळावन आमी बसतल्या. तुका जर हांव विसर तर म्हजी जीब घट जा. तेदवा आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागचीं गायनां विसारतले. वय आमकां धमकितलेस आपणाक खुशाल करूं
सियोनाचे गीत गाया म्हणून मागतले तुका जर हांव विसर तर म्हजी जीब धडसा तुका जर हांव विसर तर म्हजी जीब धडसा São Paulon एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, पूण अपार काकुलतेन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सेवेन पुना जिवंत केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडून मेळ्ळी. क्रिस्त दिजुतें एकवटान चेल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सेवेन सिंहासनार बसचे अवकाश घेवन दिलो. जेजू क्रिस्त मार्फत आमकां दाखयले काकुलते वरवीं आपले कृपेचे दायज केदे व्हरते म्हूण फुडल्या सर्व युगांनी केलेच करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरतले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम ते देवान तुमकां दिल्ले फुकट देणे जाल्ल्यान तुमचे वमटीचो फळ म्हूण तुमी कोणाकी भाडाय उलोवचो नजो. वय आमी देवाचेच हाताचें काम. क्रिस्त जेजूतें आमी बरे आदारान जय म्हूण सुरवेतावन येवजिल्ले प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरिताया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरिताया. देवान संवसाराचो असो इमो केलो की आपले एकल्याच पुता ताणें ओपून दिलो. ताका सत्पंतेल्यांक सस्नाचें जिवीत लाभच्या. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरिताया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरिताया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सांजों प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू निकोदेमाक सांग लागलो, जशें मोयचेन अरण्यांत सर्पाक उबारलेलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सस्तीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्तीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करूंक न्हय, बगार ताचे मार्फत संवसाराची चडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तृत्वां कोठी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो करण्यो खोट्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा चडशी येना. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा चडशी तो येता.
देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता आमच्या समिया जेसू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू देव आमच्या लागीं उलयता जाल्यार देवाची उतरां आमी आयकुया आनी देवाची उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरन त्या प्रमाणे जियोंक आमी फुडें सरया. जो आमच्या वांजेलांत 3ऱ्या वस्वरांत 20 आनी 1 वळीर स्वामी जेजू निकोदेमा लागीं उलोवन अशें म्हणटा. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 21. स्वताच्या वाटेन असो मनीस मोगाचे न्हू देवा सरशी येता कित्याक तो आपली जिणी बदलिता. काळोखांतावन तो उजवाडाक येता. समिया जेजू क्रिस्तान तरी मोगाचे न्हू देवाच्या पुतान ह्या संवसारांत येवन सगळ्या मनशा कुळाक थंय ताणें उजवाड पेटयलो. चरित्रेंत येदोळपर्यंत जल्मल्ल्या सगळ्या मनशा कुळांती आनी मुखार येवंक आसच्या सगळ्या मनशा कुळांती संपूर्ण तरान समिया जेजून देव आसल्या समिया जेजून मनीस जावन मनशा कुळांती उजवाड पेटयलो. आनी ह्या उजवाडा विशयांत आमी आज आयकता. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या वस्वरांत 4थ्या वळीर तावन 6 वळ पर्यंत एफेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 4 to 6. पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत आमचो ताणें गेल्ल्या त्या अपरिमीत अदीक मोगा पासत पदका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सवें पुनर्जीवन केली. पातखा थंय मोगाचे न्हू आमी मेल्ल्या आनी समिया जेजू थंय आमी पुनर्जिवंत जाल्या. कशें आमी पातकांत मेल्या कशें आमी समिया जेजू क्रिस्त थंय जिवंत जाता. करेस्माच्या दिसांनी मोगाचे न्हू होस्स आमी नियाळ करचो. करेस्माच्या दिसांनी विविध थरान आमी नियाळ करयेत. एक विशय मोगाचे न्हू आमी दवर नियाळ करयेत की पास्कांचें फेस्त जावन आसा आमच्या करेस्माचो शेवट. करेस्माचे दीस प्राचेचो सकाळ म्हणटा आसतना सबार जाणांक उडास येवचो उपवास प्राचीत दणवणी मागणें कुर्सावाट पवित्र पुस्तकाचें वाचप ह्या बऱ्यो करण्यो. पूण मोगाचे न्हू हे सगळें आमकां जाय पूण आमच्या करेस्माचो शेवट तो न्ही. आमच्या करेस्माचो शेवट न्ही जावन पास्कांचें फेस्त समिया जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण. आमी कोंकणी क्रिस्तांवांनी त्या गूड फ्रायडेक पवित्र शुक्राराक निमाणो शुक्रार म्हण नांव दिलां. वय मग निमाणो ब्रेस्तार म्हण नांव दिलां. कित्याक जावंक पुरो? कित्याक म्हळ्यार सबार जाणांक करेस्माचे दीस म्हळ्यार उपवास प्राचीत मांस खावंक ना आनी कितें खावंक ना सोरो पिवंक ना आनी जायत्यो संवसारी वस्तू करूंक ना. देखून ते चिंतात केदाळ एक फावटी हे दीस काबार जातात आनी उपरांत परतून म्हाका मांस खावयेत सोरो पिवयेत घे म्हण. देखून करेस्माच्या 11च्या दिसाक निमाणो शुक्रार म्हण तांणी नांव दिलां. निमाणो ब्रेस्तार म्हण नांव दिलां. न्ही जावन मोगाचे न्हू तो पवित्र शुक्रार निमाणो न्ही. न्ही जावन तो पवित्र ब्रेस्तार निमाणो न्ही. करेस्माचे दीस सुरू जाता आसतना सकाळीं तरकारी खावची. देखून तरकारीचें मोल वाडटा. मांस खायना देखून मांसाचें मोल देंवता. तेंचो आलेलोचो सरमार आयिल्लोच सगळीं मांसां जायचीं. दुकरा मांस कोंगडा मांस मटन आनी मेळिल्लें मांसां हय. देखून मांसाचें मोल वाडटा मात न्ही 40 दीस पियेनातलो सोरो म्हाका थोडीं जाणां उपरांत पियेतात. कितें फायदो? आमच्या जिविताचो शेवट कितें जावन आसा? समिया जेजू क्रिस्त थंय आमी बरें आदारच्या खातीर देवान आमकां काळोखांतलें पातकाच्या काळोखांतलें उजवाडाक आपयलां. एफेसकारांक बरयलें पत्र तें 2रा वस्वर थंयसर 10वी वळ एफेसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 10. वय आमी देवाचेच हाताचें काम होय आमी देवाच्याच हाताचें काम आमी क्रिस्ता जेजू तें आमी बरें आदार जियेचें म्हूण सुरवेक तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान आमी बरीं कामां खन जियेचय. मोगाचे न्हू पास्कां फेस्त आमच्या परतवणेचो 11सो दीस न्ही. पास्कां फेस्ता ती नवें जिवीत आराम जायचें. हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ल्या हर एकल्यांक आमी सांगचें रेतेरीच्या 11च्या दिसा रेतेर अखेर जायना रेतेर आरंभ जाता. आमकां देव उतरवणी करूंक उलो दिता. सोमी जेजूसू उतरालो. जेजू परगट जिणी जिवन आसलो. ताणें अजापां गेलीं विजमितां गेलीं महात कार्यां गेलीं सुवार्थ परगट करता आसलो. पूण जेन्ना देवान नेमेरलेलो सोडवणेचे दीस लागीं पावता आसतना तो जेरुसलेमाक वचोंक भायर सरलो. आपल्या शिसां सांगता ताणें स्पश्ट तरान सांगलें आतां हांव जेरुसलेमाक वयतलों. थंयसर प्रधान याजक फारिजेव शास्त्री अधिकारी म्हाका पाराधीन करतले आनी मनशापूत मरतलो.
तेताळ ताच्या शिसांनी म्हळें नाका सोम्या तें तुका घडचें नाका. पूण सोमी जेजू उतरालो जेरुसलेमाक प्रवेश करचेच उतरवणी. जुदेव पास्कांचें फेस्त 8 दीस आचरशिताले, एका आयतारांत आनी एका आयतारा. देखून पास्कांचें फेस्त म्हणजे उतरवणीचें फेस्त आदल्या आयतारास आराम जाता, ताळयांच्या आयतारा. सोमी जेजू उतरोवन गेलो जेरुसलेमाक. तो जाण आसलो ताका थंयसर पाराधीन करतले, ताका कश्टितले, कुर्सार मारतले, तरी तो त्या उतरवणेक तयार जालो. पास्कांच्या फेस्ताची परब आचरशीत आसतना ताणें एक नवी उतरवणी केली, पास ओवर. जुदेव शेळयेक मान शेळयेचें रग शेणयतले आनी ताचें मांस खातले. स्वामी जेजू आपल्या शिसां सांगता पास्काची परब करता आसतना उंडो घेता, आशिर्वाद दिवन म्हण तांकां दिता. दाका रोस आशिर्वाद घेत करून तांकां तो म्हणटा, घेयात आनी घेयात हें म्हजें मांस, घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत. स्वामी जेजू नवें पास्क घडता, नवें उतरवणी तो घडता. आनी दुसऱ्या दिसा त्या पवित्र शुक्रारा कालवार पर्वताचेर आपल्या जिवाचें बलिदान करता आसतना ताणें भेटयल्लें तो त्याग सॅक्रिफीस थंयसर तो संपूर्ण परिपूर्ण करता. तो उतरता, आपलो जीवस देवा बापाच्या हातान दिता. बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता. तो उतरता, जीव आसल्यान थावन मेल्ल्या मदें तो उतरता. मेल्ल्या मदें थावन तो पुनर्जिवंतपणाक उतरता. पुनर्जिवन जाल्लो स्वामी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडोवन 40 दिसां उपरांत तो सर्गाक उतरता. आनी ताचे थंय म्हाका आनी तुकाय सासणीक जिविताची उतरवणी आसा. देखून पास्क पास ओवर हाचो अर्थ ह्या खरेंच दिसांनी चड आनी चड आमी नियाळ करूंक फावो. पास ओवर सगळ्या पवित्र पुस्तकाचोच विशय जावन आसा, संदेश जावन आसा. पास ओवर, पास्क उतरवणी. उत्पत्ती बुकांत पयल्या अवसरांत पयल्या वळेर तावनूच आमी वाचता. सुरवेर आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रेसली. पृथ्वी रिती आसली, निराकार आसली आनी अंधकार बरो नासलो. आदी सागराचेर दैवीक वारें वळटलें आनी देवान म्हळें उजवाड जावं आनी थंयसर उजवाड जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 3 संगती मोगाचे न्हू हांगासर प्रमुख जावन आसात, महत्वाचे. पृथ्वी रिती आसली, निराकार आसली आनी अंधकारान बरो नासली. रितेपण, निराकारपण आनी अंधकार. सकट सांगा, रितेपण, निराकारपण, अंधकार. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत पातक येता आसतना, आमच्या जिवितांत देव ना जाल्ल्या वेळार, आमी देवातान पयस सरल्या वेळार आमचे थंय येता तें रितेपण. सत ना, उजवाड ना, मोग ना, शांती ना, समजणी ना, सोडदोड ना, बोगसणें ना. केदाळ उठचें म्हण ना, केदाळ न्हिदचें म्हणून ना. सारक्या वेळार शिकचें ना, वेळार काम करचें ना. आळसाय, नास्तिकपण, निराकारपण. आमच्या जिविताक सारको एक आकार ना. शिस्तेचें जिवीत ना, बऱ्या भलायकेचें जिवीत ना, नैतीक मौल्यांचें जिवीत ना, धार्मीक मौल्यांचें जिवीत ना, भावार्थाचें जिवीत ना. निराकारपण आनी अंधकार, अंधकार काळोख. खोटो मनीस उजवाडाक येवंक भियेता. कित्याक? ताज्यो कर्ण्यो खोट्यो जाल्ल्यान. जोवांच्या वांजेलान 3ऱ्या अवसरांत 20व्या बळीर निकोदेमाक जेजून स्पश्टरान सांगलें, कोण काळोख अपेक्षिता, कोण काळोखान जियेता. जॉन चॅप्टर 3:20. खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. हां, देखून मोगाच्या थोड्यांक उजवाडाक येवचें म्हळ्यार भिरांत. कोणाकी आपणाचे कर्ण्यो कळटात कोणा म्हणून ताका भिरांत, फटी मारता. पूण स्वामी जेजू सगळें नव्यान रचन करता. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. आरंभार मोगाच्या देवान सगळें आपुरबायेन रचलें. थंयसर 30 आनी 1 वळीर आमी वाचता. उत्पत्ती बुकांत पयल्या अवसरांत 30 आनी 1 वळीर जें कितें देवान रचलां तें देवान पळयता आसतना देवाक सोबीत सुंदर दिसलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जें कितें देव रचता मोगाच्या तो सोबीत सुंदर जावन रचता. रितेपणांतावन, निराकारपणांतावन आनी अंधकारांतावन ती उतरवणी. पातकाच्या जिवितांतावन, नास्तिकपणाच्या जिवितांतावन, देव नातल्या त्या जिवितांतावन उतरवणी. ती करच्या खातीर मोगाच्या आमी 40 दीस करेजमाचे, प्राचीत काळाचे दीस, कृपेचे दीस जावन आमी जियोवचे जावन आसा. आमी पळयता उतरवणी केली अब्राहमान. उत्पत्ती बुकांत 12व्या अवसरांत आमी वाचता. सर्वेस्पर देवान अब्राहमाक उलोवप केलो, अब्राहम भायर सर तुज्या गांवांतलो, भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो, भायर सर तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक तूं.
ह्या दिसांनी आमचो पापसाहेब फ्रांसीस भेट करूंक गेलो खंयसर इराकाक. आनी इराकांत त्या काळार 1000 वर्सां पयलें 10,000 वर्सां या 100 वर्सां पयलें आब्राहाम थंयसर जियेलो. आनी थंयसर जिवन आसल्या आब्राहामाक पापसाहेब फ्रांसीस ह्या दिसांनी ताच्या चर्मावर म्हणटा देवान ताका भायर आपयलो. कित्याक तसो गांव ताणें सोडूंक सांगलो देवान. जोशुआच्या बुकांत 20 आनी 4 वसरांत दुसऱ्या वळीर आमकां उल्लेख आसा. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 2. आब्राहामाचो बापूय तेरा म्हळ्यार 12 13 न्ही 13 ताचें नांव. आनी नाहोर ताचो बापूय. आनी ते सगळे पुर्वज अन्य देवा फाटल्यान आसले जॉर्दान न्हंयच्या पलतडी. देवान तांकां आलतडी आपयलें उतरवणे खातीर आपयलें. अब्राहमा त्या तुज्या पुर्वजांत ती आसली ती पातयणी पितीसपणांची. देवाक खंयच्या की इमाजेंत गी खंयच्याय बोंब्यांनी गी खंयच्या त्या मुर्त्यांनी गी खंयच्या गी रुखाक त्या झाडांक त्या न्हंयत गी त्या पर्वताचेर गी देखचें न्ही तुवें सर्वेस्पर देवाक तुजे थंय तुवें स्वागत करचें. तुज्या मोतींतल्या चिंतनांनी तुज्या काळजाच्या भोगणांत तुज्या भितरल्या अस्तित्वान देवाक स्वागत करचो. जिव्या देवाचेर तुवें पातयणी दवरची. अब्राहम मोगाच्यान देवाचेर पातयेवन तो उतरवणी करता. देवाचेर तो इतलो पातयेता की उत्पत्ती बुकांत 22व्या वसरांत आमी पळयता तो मोऱ्या पर्वत सयत सोडोवंक तयार जाता. आपल्या एकल्याच पुताक बलिदान दिवंक तो तयार जाता. आनी थंयसर आपल्या पुताक बलिदान दिवच्या खातीर ताची तालवार उबारता आसतना देवानंद देवदूता मुखांत ताची तालवार रावयली आनी म्हळें अब्राहमा तुज्या पुताक तुवें बली दिवची गरज ना ह्या पर्वताचेर. आनी ह्याच पर्वताचेर हांव म्हज्या एकल्याच पुताक बली दिवन तुका आनी सगळ्या मनशा कुळाक पातकांच्या बांदपासांतलें हांव सोडयतलो. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तसो मोऱ्या पर्वत मोगाचें नव्या तस्तामेंत आसतना थंयसर जेरुसलेम बांदून हाडलें आनी थंयसर कालवार पर्वताचेर आमचो समी जेजू क्रिस्त कुर्सार मरता. बापाचो एकलोच पूत आमकां सोडोवच्या खातीर सम्या जेजून थंयसर कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें दिलें. देवान जुदेव लोकांक परतवणी करूंक उतरवणी करूंक उलो दिलो. न्हंयस इजिप्तांत थावन त्या गुलामपणांतावन तांणी भायर सरा जाय. तांबडो दर्यो उतरा जाय. ते मरुभुमी ते आरण्य उतरा जाय. बसयल्या गांवां पावा जाय. तांच्या पातकांच्या त्या गुलामपणांतलें सर तराच्या पितीसपणांतलें सर तराच्या नास्तीकपणांतलें तांणी उतरवणी करी जाय म्हणून देवान तांकां आपयलें. पूण आमी जाणा त्या आरण्यांतल्यान ते पयण करून येता आसतना तांकां इजिप्तांत तांच्या मोतींत काळजांत आसली ती पातयण्यो पितीसपणां बोंब्या बोजा मूर्ती बोजा हर एक रितीचें खोटेपण तांचे थंय परतून पाटी येता. आनी तेन्ना थंयसर विखाळ सोरोप तांच्या मदें भयसरलें आनी विखाळ सोरपांनी तांकां ग्रास येयलें. तेन्ना मोइजे तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करता आसतना सर्वेस्पर देवान दिल्लो संदेश जावन आसा मोइजेक तूं एक पितूळचो सोरोप कर आनी एका खांब्याक तो दवर. जो कोण ताचेर दिश्ट घालतलो तो बाचाव जातालो. ताचो अर्थ कितें? येदोळ पर्यंत त्या विकाळ सर्पांनी जैत जोडलें आनी 6 जाण मरण पावले. पूण आतां देवाचेर तूं पातयेणी दवरताय. सर्वेस्पर देव त्या विकाळ सर्पांक तो नाश करता. सर्वेस्पर देव परजेचो मोग करता. ताच्या परजेचो म्हणलो गुर्त जावन त्या पितूळच्या सर्पाचेर दिश्ट घाल्ल्या वेळार तुवें पातयल्ल्या वेळार देवा थंय त्या सर्पाक नाश केला म्हणून पातयल्ल्या वेळार तुका बादशावी मेळटा. वॅक्सीन मेळटा ह्या दिसांनी. कोविड-19 आतां कोविड-19 वॅक्सीन काडून गेल्यार कितें जाता आमकां त्या पिडेतावन बादशावी मेळटा. आतां कोरोना वायरस कोविड-19 वायरस येत जाल्यार तांच्या कुडींत वायरस असले आनीक वायरस त्या वायरसा सांगता दुसचेच असलें वायरस थंयसर आसा जालां. देखून कोविड-19 कितेंच करूंक शकना. तो पितूळचो सुरोप त्या आरण्यांत उबारलो. त्या द्वारे देवान इस्रायल परजेक राखलें. पूण इस्रायल परजा परतून ती पातकांत पडली. सोलोमोनान तांकां एक देवाळ बांदलें देवाचें म्हणून. पूण तें देवाळ बांदल्यार लोक पितीसपणांत जियेलो. देवा विरोध जियेलो. देखून तांच्या जिवितांत वर्ती खरगां तांच्या जिवितांत आयलीं. उपरांत आमी पळयता कशें नेबुकदनेझार राय बाबेलोनाचो राय आतांची इराक त्या प्रदेशांत आसलो राय जुदेयाचेर आक्रमण करता. सगळें जुदेय नाश करता. मात न्ही जेरुसलेमान देवाळ तो नाश करता. लोकांक सगळ्यांक तो निर्वासीत करता. बाबेलोनाक तो हात पाय बांदून व्हरून वेता आनी थंयसर गुलामांचें जिवीत तांकां परतून फावो जाता. पूण देवान मोगाच्यान जुदेवांचो मोग केलो. तांकां आपणाची परजा इस्रायल म्हणून स्विकार केली.
न्हयच तांकां परतून बसयल्ल्या गांवाक पवित्र गांवाक फाटीं आपण हाडलें. देवाची वर्ती येवजण जावन आसली. न्हयच केवळ संवसारी फातरांनी बांदलेले फातरांनी बांदलेलें देवाळ परतून उबारीचय. देवाचें नीज मंदीर जावन आसा आमचें काळीज. देवाचें नीज देवाळ जावन आसा आमचें अंतस्कार. देवाचें नीज काळीज जावन आसा आमचो एकवट भावार्थ्यांचो एकवट पवित्र सभा. ही स्थापन करची देवाची येवजण जाली. देखून देव आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडटा आनी तो एकलोच पूत सगळ्या मनशा कुळा खातीर खुर्सार मरोन पातकांचें बक्षाणें आमकां मेळाशें करता. आनी आमी पातकां थावन पवित्रपणाक ह्या संवसारी जिवितांतावन सासनीक जिविताक उतरवणी करचे तसली येवजण देवाची जाता. देखून स्वामी जेजू निकोदेमाक हें विवर्सिता 3ऱ्या वसरांत 15व्या वडीर जशें आरण्यांत सर्पाक उबारलो थंयसर तशें नव्या तस्तामेंतांत मनशा पुताक उबारतले. म्हणजे देवाचो पूत सगळ्या मनशा कुळाचें पातक आपणाचेर घेतलो. जर तर स्वामी जेजू विशेष वळवळांचें मरण मेलो कित्या पासत आमच्या पातकाची शिक्षा ताचेर आसली. इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 50 आनी 3 वसरांत 5व्या वडीर. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5. आमच्या पातका खातीर आमच्या खोटेपणा खातीर आमच्या त्या द्रोहा खातीर स्वामी जेजू कुर्सार मेलो. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5. इसाया प्रवादीचो बूक 50 आनी 3 वसर 5वी वळ. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो. आमच्या अपराधा खातीर ताका विधलो. आमच्या पथकाक लागून तो चिरलो. आमच्या पातका खातीर ताका विधलो. ताचेर पडलेल्या कस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गया वरवीं आमी बरीं जाल्या. ताच्या घायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. म्हाका जेन्ना तें एंटीडोट तें वॅक्सीन आमच्या सोडवण्याचें मेसाच्या बलिदानाच्या सुरवेरस मनात एक बाब वॉल्टर मेंडोन्सान सांगलें तें वॅक्सीन. स्वामी जेजू आम्हा समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेता. कित्याक आमच्या जिवितांत खरी उतरवणी आमची जायजय. सांत पेद्रू हें विवर्सिता पहिल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर. कित्याक स्वामी जेजू वर्त्या वळवळांचें मरण तो कुर्सार मेलो गी म्हणून. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 2रा वसर 20 आनी 4 वळ. आमी पथकाक मरो. आमी पातकां मरा जाय. आमची उतरवणी जाय जाय. आमी पातकां मरा जाय. देखून मोगाचें न्हू करेस्माचे दीस म्हळ्यार केवल एक 40 दीस उपास करचें. सोरो सोडचो, बिडी सिगरेट सोडची आनी उपरांत परतून सोरो पियोनचो, बिडी सिगरेट वडची आनी पयलेंच्या पातकां जिविता फाटीं वेचाक न्हय. पातकां मरोंक आनी पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर. पवित्रपणाक आमी उठच्या खातीर, पवित्रपणाक आमी पुनर्जीवन जावच्या खातीर खुर्सायले आपल्या कुडीन. खुर्सायले आपल्या कुडींत. ताणें आमची पथकां वोवयली. कुडींत आपली आमची सर्वांची पातकां तांणी वोवयली. देखून मोगाचें विशेश वळवळांचें मरण. ह्या दिसांनी मोगाचें आमी केवळ कुर्सा वाट केल्यार पावना. केदाळ आमकां वेळ मेळटा दिंबेर पडोवन या बसून दोळे धांपून मोगाचें नियाळ करता आसतना आमकां तें दर्शन खंडीत जावन मेळटा. स्वामी जेजू गेत्सेमानी मोळ्यांत थंयसर मागता आसतना सगळो तो घामेलो. सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकांचें वत्तड जडाई स्ट्रेस ताचेर आयलें. तो घामेत आसतना सगळ्या आंगार आसलें उदक खाली जाता आसतना शिरो पटोवन रगतच भायर आयलें. सगळोच तो कांपलो. शिस्तरी न्हिदोन पडले. मनशांनी आमकां जिवितांत घात केल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमी मारची ती बोब म्हज्या देवा तूं खंय आसाय. जेजून मोगाच्यान ती बोब मारली. आम्हा समेस्तां खातीर ती बोब मारली. पूण अखरेक मोगाच्यान सगळे कश्ट सोसून जाता सुद्दां मेळ्ळें. तें तेस्तलोय जैत हांवें जोडलें संपतलें. जैत हांवें जोडलें. कितें संपतलें? सोडवणेचें काम संपतलें. जैत हांवें जोडलें. पातकाचेर हांवें जैत जोडलें. आनी त्या दाळांत ताणें म्हळें म्हजो आत्मो बापा तुज्या हातांत भेटोवन दिता. मोगाच्यान आमी हरी एकल्यांनी आमचो आत्मो देवा बापा ती भेटोवन दिसय. जेजून भेटोवन दिलें. देखून कुर्सार आसा मोगाच्यान आमच्या पातकांत थावन आमकां आसा तें वॅक्सीन. सोम्या जेजूचे रगत, सोम्या जेजूचे वळवळे, सोम्या जेजूचे कश्ट, सोम्या जेजूचो खुरीस, सोम्या जेजूचें मरण, सोम्या जेजूचें पुनर्जीवनपण. जेन्ना आमी ताचे थंय नियाळ करता आनी ताचे थंय एक जाता, ताचे मरणा थंय आमी एक जाता आसतना आमी ताचें सगळें पुनर्जीवन जातलें. सोम्या जेजून निकोदेमाक थंयच आपोवणें दिलें. देवान ह्या मनशा कडसून इतलोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ताणें भेटोवन दिलो. ताका सत म्हणटल्यार कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळच्याक.
देवान मनश आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिलो संवसाराची जडती करच्याक न्ही, नीत करच्याक म्हणून आसा थंयसर. नीत म्हळ्यार जडती करच्याक न्ही, म्हाका सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभोवच्याक. हांव आनी तूं सोम्या जेसू थंय मोगाचें न्हू संपूर्ण तरान एक जाता आसतना आमची सर पातकां मोगसतात. जर तर आमी पातक वळखना मोगाचें न्हू आमी नीज जावन फडकिरा जावन आसा. जो आमच्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या अवसरांत 9व्या बडीर 1 John chapter 1:9 देवाचें उतर म्हणटा आमी पातक वळखूं जाल्यार सोम्या जेसू थंय आमकां पातकाचें बक्षणें आसा आनी आमकां निताळय आसा. जो आमचें पयलें पत्र पहिला अवसर 9वी बोड. मोगाचें न्हू निकोदेमाक जेजून दिल्लें तें एक आपोवणें. निकोदेमान सवकास तें स्विकार केलें. निकोदेम आयिल्लो जेजूक मेळोंक राती काळोखाक. पूण उपरांत आमी जाणावन जेजू कुर्सार मरता आसतना मोगाचें न्हू थंयसर निकोदेम आयलो. पिलाता कडची रजा मागून आरे मातयाचे जुजे सांगाता जेजूची निर्जीव कूड ताणें देंवयली आनी सेपुल्क्रांत ताणेंच दवरली. म्हणजे ताचे थंय संपूर्ण बदलावण आयली. ह्या करेस्माच्या दिसांनी आमी करच्या करण्याद्वारे मोगाचें न्हू आमचे थंय नीज एक उतरवणी जावं दी, एक बदलावण जावं दी. आमी आतां ह्या करेस्माच्या दिसांच्या मदघात आसा. लगभग अर्दे दीस करेस्माचे आमी अखेर केले आनी अर्दे दीस उरल्यात. चड आनी चड मोगाचें न्हू सोम्यातय आमी एक जावया. सोम्याच्या मरणाचे आमी चड आनी चड नियाळ आमी करया. आमची पातकां आमी देवा मुखार वळखून घेवया. आमकां साध्य जाल्यार एक बरें खुमसार आमी जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाते त्रिएक देवाते आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सरपदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक सो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबावलो. हांव फार मयेतो जल्मलो. पोंस पतकांत आनीक सोंसले ताका कुर्सा चडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. सर्गाक चडलो. सर्वदा बापाच्या उजव्याक बसला. तें दोन जिव्यांची मेल्ल्याची जप्ती करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षांनी जिवन पावन ससनचे जिवीत आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची सर खालती मागणी आज आमी तुज्या मुखार दवरता. आम्हा सर्वांक तुज्या उजवाडांत जियोंक तुवें आमकां पळयलाय. सोम्या जेजू थंय आमकां ससनीक जिवीत तुवें दिलाय. तेच जिवीत आमी निरंतरी आशेवन आमकांच तुज्या हातीर समर्पण आज आमी दिता. प्रत्येक जावन बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या पापा फ्रांसिसाक तशेंच सर बिस्पांक याजकांक लायक मुखेल्यांक सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या दिसपरत्या जिवितांत आनी ताळण्याचे जैत व्हरूंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी तुका भेटयता सर आमच्या राष्ट्राच्या राज्याच्या समाजाच्या फुडाऱ्यांक आम्हा सर्वांच्या बरेपणा खातीर ह्या संदिग्ध परिस्थितीन तांकां बरे निर्धार करच्याक तूं प्रेरणा दी. सर तराच्या स्वार्थातावन तांकां तूं निवार आनी सर्वां खातीर ताणें अशा ती योजना ती सर लोकांच्या बरेपणाक पडाशें तांकां तुजो आधार लाभय. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमी मागता विविध तराच्या पिडे शिडेंत कश्ट नासल्या आमच्या भाव भयणी बसत कोरोना पिडे वरवीं तशेंच हेर पिडे वरवीं सभार आमची भाव भयणी कश्ट नासात. तांच्या कश्टांत बापा तूं पाव तांकां सवकासाय तूं दी. भरपूर सोंसणी नासतना तांणी सदांच तुजे तेर भावार्थ थीर करून जियोंक सोम्या तुजो आधार तांकां लाभय. बापा आमचें मागणें आयक. सर आमच्या कुटुंबा संद्यांनी एकामेकाक आधार दिवन शगुनांनी वाडोवन खऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान एकामेकाच्या संगातपणान जियोंक बापा तूं आमकां प्रेरणा दी. संगातास ह्या पवित्र बलिदानाक आजार जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक आमच्या भाव भयणीक आमकां दुखयल्ल्या बगसून तुजो उजवाड ह्या संवसारांत प्रसारूंक उजवाडाची खरी हातेरां कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमची सर वैयक्तीक मागणी कुटुंबांत आसावा. कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्या तांचो उडास करया. तांच्या खातीर मोहनपणी आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुजे समोर आज आमी दवरली आमची खालती मागणी तूं मानून घे. आमच्या काळजाचे हर एक अत्रेक तूं जाणाय बापा आनी कितें आमकां गरजेचें तें तूं फावो कर. तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या उजवाडान आमी सदांच जियोंक
आमकां तुजो आधार निरंतरी लाभय हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. कितें दिवं तुका सर्वेस्परा जीवन आमचें भेटयता उण्यासवें वायनासवें मानून तुगे मन परता. कितें दिवं तुका सर्वेस्परा जीवन आमचें भेटयता उण्यासवें वायनासवें मानून तुगे मन परता. कितें दिवं तुका सर्वेस्परा. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावा सोवें आमच्या गरजा सोवें सांगातास आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क पवित्रसभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या दयाळा बापा, आमकां ससनाची सोडवून हाडटात ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सरप सापलेल्यांक मरणांतली वाटोवच्याक मोइजेन अरण्यान पितूळसो सरप उबारलो, तशेंच सेमकणांतलो सरप सापलेल्या आमकां ससनाच्या मरणांतली निवारच्याक आनी तुजें ससनी दिवी जिवच्याक तुज्या एकल्याच पुता कुर्सार उबारूंक अगणीत जनवायेन आनी मोगान तुवें येवचिलें. भावार्थान ताचेर दोळे घालतात ती मरणाच्या फर्मानान सांपडनात, पूण तांचे तारण जावन ताका ससनाचें जिवीत मेळटा. देखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां संगाती तुज्या जानवायेचें आनी मोगाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सदांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्तमरान सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो,
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थासो घुटपर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पोती, भगेवन धर्मदूत, भगेवन आन जॉन्सन आनी जोसेफ नाडमिस एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान आमकां शिकयल्लें ते मागणे, त्या मागण्या मुखांत्र सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. एका काळजान आनी एका मनान आमची सर मागणी सर्गीच्या बापाक आमी भेटया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनुवरांतली, खंत बेजारायंतली, पिडेशिडेंतली आनी कितें आमकां तुज्या राजांत थावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्यारच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राज्या खातीर जिवंक आमकां अत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ, जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो.
माय मग गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमा पातक्यां पासो संवसारी येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेंत एकवटान जिवचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या ते म्हणजे येवचें म्हाका फावो ना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. Muce que de urte Sumia tu case unce Durbolia काळजान मोजा तुका स्वागत करचे रास्तुचे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे पाऊसाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे. सोम्या तुझे पातेता सदांच तुझे बरवस्ता. शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदा जियेता. सोम्या तुझे पातेता सदांच तुझे बरवस्ता. शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदा जियेता. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता आनी कुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुज्या सस्नीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करिया जेसूच्या